सर नमस्कार. नमस्कार. येस. सर एक आज एक एक आमी आज गंभीर विशयाचेर आज चर्चा करपाच्या म्हटल्यार आतां जशें की आजकाल गोंयांत जॉब स्कॅम हो इश्यू खूब वाडत चल्लेलो आसा आनी खंय तरी पळयत जाल्यार की कोण करता हो कळत ना. हांगासून थंय, थंयसून एकामेकाचेर घालिल्लो वयता आनी आमकां कोण करता हें सोडून कशें कमी जातलें हेजेर मोस्ट ऑफ द फोकस करपाक जाय किंवा हें कित्याक जाता हेज्या संदर्भांत उलोवपाक जाय. तुमकां सर जॉब स्कॅम कित्याक जाता काय दिसता फर्स्ट ऑफ ऑल तुमच्या पॉयंट ऑफ व्ह्यून? जॉब स्कॅम आयज सगळे एड्युकेटेड जाल्ले. सगळ्या एड्युकेशन आमचें वाडलां. एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू डू अ व्हायट कॉलर जॉब. आनी थोडे समजता जेन्ना गव्हर्नमेंट ऑफिसान तर काम केलें, गव्हर्नमेंटान तर जॉब मेळ्ळो जाल्यार आपणाची लायफ सेक्युअर अशें म्हणून समजता. पण तशें ना. दुसरें म्हणल्यार आमची गव्हर्नमेंटाची पॉलिसी जायत्यो रॉंग आसा. जशें की तुमी सांगपाक जायचे म्हणजे कितें आतां एक धाकटेशें उदाहरण दिता हांव. आमचे 2 वर्सां आफ्टर एसएससी हायर सेकंडरीन एक कोर्स आहा म्हणजे एक हें आहा वोकेशनल कोर्स म्हणून. ओके. ते वोकेशनल 2 वर्सां ते स्पेंड करता भुरगे थिंगा. सपोज इज केटरिंग कोर्स जाल्यार तेका ते डायरेक्ट थंयच्यान हॉटेलांत रिक्रूट जावपाक जाय आशिल्ले. गव्हर्नमेंट इज नॉट डन एनीथिंग फॉर देम टू रिक्रूट. तो 2 वर्सां तो आपणे शिकपाक हें घालता. मागीर हॉटेलांत गेलो जाल्यार तेका जॉब मेळना. ते म्हणटा आनीक 6 मंथ्साचो आनी कडेन प्रायवेट कोर्स करून धाडटाय. 6 मंथ्साचो प्रायवेट कोर्स करता. आयज सरकार म्हणटा हॉटेल इंडस्ट्री आसा. हॉटेल इंडस्ट्रींत खूब जॉब आहा म्हणटा. पूण सरकारान कितें केलो आहा तयारी केल्या हॉटेल इंडस्ट्रींत भुरग्यांक घालपाक. आयज तर कासिनो बोटीचेर भुरगे काम करता ते खंयचे सगळे नॉर्थ इस्टाचे. बरोबर. आनी आमचे गोंयकार भुरगे भायले गांवां वयता बोटीर काम करपाक. अरे दीस कुड हॅव बीन अ स्टेपिंग स्टोन. तांकां हांगा ट्रेनिंग दीन थिंग वचोन बेटर जॉब्स मेळटा पण आसलेले. हांगासर आसा खंय न्हू एक्चुअली सर गोंयचे भुरगे कामाक? कितले आहा भुरगे हॉटेल इंडस्ट्री आयज काल सांग म्हाका. कॉलेजी कितल्यो आहा हॉटेल इंडस्ट्रीच्यो? एक आहा गार्डन एंजलाची प्रायवेट आहा. सालवंकाराची एक प्रायवेट आहा. वेर्ना एक आयएचएम कितें आनी दुसरी म्हणटा ती आमची पर्वरी आहा ती आयएचएम. आयएचएम थिंगा आनी कितल्यो आहा. सो वेर यू आर गोइंग टू प्रिपेर दीस यूथ टू गेट इंटू जॉब थिंगा. हॉटेल हांव आय एम टॉकिंग अबाउट हॉटेल इंडस्ट्री बिकॉज आय कम फ्रॉम दॅट बॅकग्राउंड. आनी आमी जेन्ना आमी आसलेलो आय एम ऑल्सो म्हणजे जेन्ना हांव 12th पास जाल्लो आय वॉज अ गुड स्पोर्ट्समॅन दॅट टायम. आनी आमकां मरे तेन्ना एक जॉब ऑफर येयल्ली स्पोर्ट्स पर्सनाक म्हणून. आनी हांव हॉकी खेळटालो. सो म्हज्या बराबर कोण हॉकी खेळटाले तितले मरे कस्टमर्सांक चान्स पडले तेंकां. आनी म्हाका चान्स आय ऑलवेज वॉन्टेड टू डू जॉब इन द सर्विसीस म्हणजे गव्हर्नमेंट हितून करपाक जाय आशिल्लो लायक कस्टम्स वो पुलीस. सो तेन्ना हांवें सब इन्स्पेक्टराक एप्लाय केलें आनी हांव सिलेक्ट जालो. पूण ताणें मरे थिंगा जालें तेन्ना मरे 5 लाख 6 लाख कितें घेताले. दॅट इज आय एम टॉकिंग अबाउट 1989. ओके. 89. हय पीएसआय तेन्ना. सो हांवें येयलें आनी म्हज्या पायक सांगलें. म्हजो पाय रिटायर्ड आसलो तेन्ना. आमकां सगल्यांक 100 भुरग्यांक बरें एड्युकेशन दिल्लें. 3 जाण भयणांक काजार केल्ले. सो माय फादर नॉट परिस्थिती मातशी बॅड आसलेली. सो हांवें पायकेन सांगलें पाय आमळाचो एक फ्रेंड आहा. पेंजीम हेडक्वॉर्टर्सान पुलीस हेडक्वॉर्टर्सान काम करता म्हालो. आनी आमचो पाय तारवटी. सो बोटीरसून येयलो म्हणटकीर पाय मरे तेका एवरी टायम मरे पुलिसां आहा म्हण तेका आपणाचो फ्रेंड म्हण तेका चीज हाडटालो, पॅन्ट पीस हाडटालो, सगल्यो वस्तू हाडटालो आनी दितालो. पायन तेका सांगिल्लें अरे आपणाचो चेडो पास जाला तेका मातशें चोय. मागलो आनी एक 4 दिसान ताणें सांगलें तेका 5-6 लाख मागता पूण तुगे चेड्या म्हूण 1 लाख करया. 1 लाखा 1 लाखामध्ये पास करता. 1989 चालू आसलेलें पूण तें बारीक ओके. बारीक चल्लें. मागीर म्हजो पाय आनी कोणा बरें गेलो. तेन्ना मिनिस्टर आसलो लुईझीन फालेरो. तांचे बरें गेलो. तेमी तशें सांगलें 1 लाख दी तुगे चेड्याक करया म्हूण तेन्ना. तेन्ना दॅट इज आय एम टॉकिंग अबाउट 1989. सो मागीर हांवें म्हाजो पाय म्हणून लागलो बाबा मागलो तुका आपूण ते 1 लाख दिलो बरो आसलो आपणा कडेन आसलेलो जाल्यार आपूण तुका एक गाडो घालून दिता आसलेलो म्हणून लागलो. आनी हांव मातशें डिमोरलायज जालो. घरांत कटकट स्टार्ट जालो. कटकट म्हणजे मायचे आनी पायचे मदें. माय सदांच म्हणूंक लागली तूं बरी चीज खावयतालो तेका आनी भायलीं साडजिनाची लातां पॅन्ट म्हळ्यार एक चेड्याक जॉबाक लावंक जायना म्हणून लागलो.
म्हणून सो ते हेजेर म्हणजे म्हज्या पाय कडेन हांवें पयशे मागून हांवें 6 मंथाचो केटरिंग कोर्स केलो आनी ताज हॉलिडे विलेजाक हांव कामाक लागलो आनी थंयच्यानसून कळ्ळें. मिलांत येयलो आनी मागीर हांव बोटीर गेलो. I got an opportunity to go on the ship. ओके. Today I'm successful. I worked for around 25 to 30 years at sea in this hotel industry only. पूण आमचे भुरगे government is not have a what is a policy where आमचे भुरगे should be job givers, ओके. not job seekers. ओके. आमची एड्युकेशन पॉलिसी तशी आहा. ओके. वी आर जॉब सिकर्स, वी आर नॉट जॉब कळ्ळें. गिवर्स. पण खंय तरी ती एक मेंटॅलिटी जाल्या की जॉब गव्हर्नमेंट जॉब गावलो भले 25,000 आसूं की म्हाका सेक्युअर फॉर एक्झाम्पल फॉर द मॅरेज एंड ऑल दॅट थिंग्स. हय आतां म्हजे बरे एका आमच्या मोरपिलाच्यान एकलो म्हजे बरे कामा येता. त्याचो चेड्यान ITI केली एज एन इलेक्ट्रिशियन. इलेक्ट्रिशियन ताणें ITI केली बरें आहा. ताका सांगलें हांव तुका एक प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टरा बरें कामाक दोत म्हणलो. ना 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 म्हणलो आपणाच्या चेड्याक म्हणलो गव्हर्मेंटाक घालपाक जाय. म्हण ना 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 अरे तो प्रायव्हेट इलेक्ट्रिशियन जाला तेणें थिंग तर शिकिल्लो जाल्यार ताजे ओन धंदो जाचे करपा जाता तेज्यानी आपणच कॉन्ट्रॅक्टर जाचे जाता अशें म्हणून ताका सांगलें. ना म्हणून लागलो आमच्या गव्हर्मेंटान तर सिरीयस ना आमचे ST कम्युनिटीक थिंगा थोडे गव्हर्मेंटान सिरीयस ना जाल्यार आमकां चोड दिनाय म्हणून लागलो. चोड काजार लग्न कोनाय म्हणून लागलो. काजार प्रायव्हेटान बी काम करता जाल्यार तेंका चोड काजार जायना म्हणून. आयज तो इलेक्ट्रिशियनाची शिकोन तो होमगार्डाचें काम करता. म्हणजे आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आहा फॉर 800 रुपीज पण सर 8,000 समथिंग. पण सर एक्चुअली गव्हर्नमेंट जॉब एक्चुअली सेफ आसा जितलो म्हणटा त्या प्रमाणे? ना आय डोंट थिंक सो. सेफ तशें ना. आयज तूं बारीकशी ऑब्जर्व कर हायेस्ट नंबर ऑफ लोन कोण काडटाय ते गव्हर्मेंट सर्वंट्स. पण ताका इजिली लोन मेळटा न्हू? लोन इजिली मेळटा कित्याक तेंचो जॉब आहा म्हणून. बट तेंचे सेविंग कितें जाता मागीर ते हे लोन हारी करपाक दुसरो लोन काडटा मागीर लोनार लोन काडटा. गव्हर्मेंटा आशिल्लें म्हूण तशें ना. आयज लोकांची लायफस्टायल वाडल्या. गव्हर्मेंटा ताका दिसता आपणाक इट इज म्हणजे कॅरेट तो लोन म्हणटा तो. सो गव्हर्मेंटान आहा म्हटल्यार तो म्हणटा ना फ्लॅट घेता कार घेता मागीर आनी कितें घेता अशी आशा दाखोवन ते मागीर आशा आसता न्हू लोकांक. सो तेजेर ते जॉब सेक्युअर म्हणसो ना गव्हर्मेंटाक. आमची मायंडसेट लोकांची तशी आहा. आयज इफ यू गो टू सी some of the guys who start businesses are doing very well. Their business and plus तूं तुज्या टायमाचो तूं मालीक. पण सर सुरवातीक बिझनेसाक खूब डिफिकल्टीज पडटा न्ही, खूब डिफिकल्ट येता. एकदां लोन मेळ्ळा उपरांत कारण लोन मेळपाक वता खंयच्या आमकां टर्म्स एंड कंडिशन्स लागतात खुबश्या गजालींनी. हे सारकें गोंयांत इज ऑफ बिझनेस ना. सरकारान त्यो सुविधा दिवपाक जाय लोकांक आमचे स्पेशली आमच्या युथाक. आयज आमचे भुरगे जायते फुडें गेल्या म्हणजे इन डिफरंट फिल्ड्स नॉट द ट्रेडिशनल फिल्ड्स. तांकां तो बिझनेस स्टार्ट करपा जाल्यार देर आर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज. इन ट्युरिझम सेक्टर ओनली यू गो टू सी. ताका तरी एक वॉटर स्पोर्ट्स स्टार्ट करपा जाय जेट स्कीज घेवपा जाय जाल्यार ताका इजिली लोन मेळना. somebody has to be a guarantor for him. आपणाचे ओन लोन करपाक मेळना. आहा तेंच्यो स्किम्यो EDCंतल्यान आहा आनी कितें आनी खादी बोर्डांतल्यान आहा. त्यो 1-2 लाख ते खंय पावताय रे ते बिझनेस स्टार्ट पण करपाक सर जाल्यार. मोस्टली लोन सुद्धा अशें आसता बिझनेस करपाक जाल्यार आमकां युथांच्या मांडान की आपल्याक बेगीन लोन मेळटा बेगीन आपूण स्टार्ट करतलो म्हणून. पण प्रोसिजर इज व्हेरी स्लो एक्चुअली. रेड टेपिझम टू मच. आणि that's why I'm saying ease of business ना. तेणे तर ते लोन मेळ्ळे म्हणून जायना. हाल्यार लायसन्सीस मेळपाक कितली कठीण. कोणा हाती पयशे लायले जाल्यार दिले बगर ताका लायसन्सीस मेळना. से आयज तूं एक धाकटेसर गेस्ट हाऊस घाला तुकडे सपोज तूं एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी आहा आनी यू वॉन्ट टू पुट अ गेस्ट हाऊस तुका कितली परमिशन लागता. बरोबर. पंचायत टू ट्युरिझम टील पॉल्युशन डिपार्टमेंट सगळें लागता तुका. सो इट इज नॉट व्हेरी इजी. म्हणजे इजीनस ना. आतां ते भायले कोण येता जावं आतां पयलीं आमी डेल्लीकार म्हणटाले आतां रेड्डी आनी शेट्टी येवच्या लागले तेलंगाना तेंच्यांसून. ते काम विथ मनी ते पयशे उडयले म्हणटरीचे ते करता. आनी आयज कितें जालां पयशे उडयले म्हणटकीर कितें
जे ऑफिसान काम करता ते कोण? गोंयकार न्हू. बरोबर. पूण गोंयकार ते ऑफिसांक गेले जाल्यार गोंयकारां स्वतायताय हम्म. इन्स्टेड ऑफ हेल्पिंग दॅट गोवन. अरे गोंयकारो तूं, ते ऑफिसान बसता तो गोंयकारूच. पूण भायलो येवन ताका तर एक 5,000 दिता, 10,000 दिता, ते काम रोखडें करता. एक दिसान देखून तुमी करताय. गो टू एनी डिपार्टमेंट. म्हणजे तुम्ही म्हणतात की ते रिश्वत खंय तरी घेतात. वाय दे आर आणि टेकिंग दर रिश्वत कित्याक घेताय? ब्रायब कित्याक घेताय? त्यांना सॅलरी कमी Because that he has already paid somebody else ओके. to get that job. To get that job, he has already paid somebody ते else. पैसे भरून काढपाक ते जाय पयशे का? भरून काडून नाका ते इतले लाख दिल्या ते. हम्म. And then he has other commitments. काजार जावपाक जाय, कितें घर काडपाक जाय, कितें गाडी घेवपाक There जाय. is all chain going on. ती चेन न्हू, ती सायकल जालो आहा ती सारे. आमच्या सरकारान मरे तेमी व्हडली व्हडली भाशणां दिता. स्पेशली नाव बीजेपी गव्हर्नमेंट. तेणी सांगले कितले जॉब क्रिएट करता म्हणून सांगलेले. तुका खबर आसतली. हय. 20,000, 10,000, 25,000 जॉब क्रिएट करना. खूंय आहा जॉब्स? वेर आर द जॉब्स? I come from Aam Aadmi Party. You go to see Punjab. जेन्ना प्रमोद सावंत निवडून येयल्लो, at the same time Bhagwant Mann, both were elected at the same time. Today that might be a bigger state, but still in comparison, 48,000 jobs have been created by them, by Punjab government. And that also they given without giving म्हणजे कोणाक bribe दिवपाक ना. आणि त्याच्या वयर म्हणते fake certificate. That also a racket is going on here. To get a job, they also give fake certificates, no? Fake certificates. Poor Dollaner, eh? And that person was an examiner in Goa University. The main culprit was an examiner in Goa University. So हेही चलता. तो कोणाक तो एक बरो आतां आवय बापाय खूब कश्ट करून शिकयता भुरग्यांक. मुजी तुका सांगलां, I wanted to be there, I could not be, but luckily by God's grace, through my hard work, I got a job somewhere else and I was successful जालो. पूण ते भाशेन कितले भुरगे आमचे मागीर रॉंग रोडार पावता. ते जॉब केन्ना मेळपा जाय? When you pass out of school, your graduation जालें, or you pass out of school or college, higher secondary, whatever, within 2 years time, एक गॅप तेच वयर जावन तुका त्या जॉबान पडपाक जाय. खूंय जाल्यार. पण त्या एजीरूच सर एज भुरग्यांची खंय तरी कन्फ्यूज आसता की आपल्याक एक तर बेगीन जॉब मेळचो ना, एक बिझनेस करचो. बिझनेस करता जाल्यार खंय तरी एक फायनान्शियली बॅकअप नासता भुरग्या कडेन आनी जॉबाक वयतले जाल्यार आतां जशे सांपाडटात पळय तशें खंय तरी जाता. तर त्या भुरग्यांनी कितें करचें? त्या भुरग्यांनी कितें ते आतां सांडटा न्हू, ते मागीर वायट रस्त्यार पावता न्हू. मागीर रस्त्याचेर दोन बियर घेवन बसता. कोण एकलो भायरसून येता, तारवट येता, वो आनी कोण गल्फा जाता, चल यो रे. ते भायर मागीर तेंचे हेका पडटा. तो तेका दिसपट्टो दिता, ड्रिंकाक हे जाता आनी प्रॉब्लम जाता ते भुरग्यांकले. तो जॉब सोदता सोदता मग 30 वर्सांचो जाता. At the age of 30, he gets a job. That also sometimes by bribing. Most of the time is by bribing. आणि ते रिकवर करतलो, तो काजा लग्न केन्ना जातलो, आणि फॅमिली केन्ना करतलो, आणि ताची भुरगीं मागीर इस्कला. अरे तो जायते काळ आमकां दिश्टी पडटा. बाय द एज ऑफ तो 60 रिटायर जाता तेन्ना भुरगीं इस्कलाकू आसताय. कारण कितें तेका जॉब लेट मेळ्ळा, तो काजार लेट जाला सक्सेस. इट्स अ सायकल. सो खूंय तरी आमकां जॉब गव्हर्नमेंट हॅज टू क्रिएट इन प्रायव्हेट सेक्टर ऑल्सो. आमी आतां प्रायव्हेट सेक्टरांक वी गिव देम लँड फ्रॉम अस. आ लँड दिता तेका. वी गिव द होल इन्फ्रास्ट्रक्चर, वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी. आमकां लोकल्सांक कोणी जावन तेंक दिता, इंडस्ट्रीक दिता. सो द इकॉनॉमी शूड ग्रो. बट when it comes to jobs, कोणा jobs? You go to the Ventura industrial state. It's the only industrial state. So surrounding पडे ते villages आहा, से वेर्ना, दाबोली, कोर्ताली, थिंगा आहा. एक भुरगो बेकार व्हरोंक शिरी पडना आसलो मरे त्या एरियाचो. आमच्या भुरगे इलेक्ट्रॉनिक कंप्युटर्स नाय, हुशार नाय. आहा. They are going and working in Bangalore. My nephew is working in Bangalore. बिकॉज हिंगा तो म्हणटा आमकां ती सॅलरी मेळना, आपणाचें शिकप जाला तितले प्रमाणे. आयज कितें जालें, आनी तेच आमची सगळीं भुरगीं शिकता आतां, स्पेशली द गर्ल्स. They are also looking for jobs, and they can do any white collar jobs. They can do in any sector. Well, everybody is looking for a job. At least in private sector, and the government and कितें करपा जाय. Private sector तेमकां
In Punjab, government has created around 30,000 jobs in private sector itself, plus 30,000 कॉन्ट्रॅक्ट आलेले त्यांना रेग्युलाइज केलो आहे. आमचे कितले जाणां रेग्युलाइज अरे हर टाइम मोच्या काटाय मरे आझाद मैदानार दिसती पण आमकां रेग्युलायझेशन केलं ना म्हणून इतली वर्सां ते काम करता अरे त्यांना मग रेग्युलाइज करा रे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आहा त्यांना. सर पण एक हांगा एक आनी एक पळयत जाल्यार खंय तरी ते इवन पंचायत लेवलार पळयत जाल्यार खंय तरी पंचायत खबर नासता की आपल्या आमच्या एरियेतले कितले भुरगे कितें कितें करतात. हांगासून एक एकदां डिटेक्ट स्टार्ट जाता. सो एक पंचान किंवा सरपंचान काय काम सुरवातीक सकयल्यान स्टार्ट करपाक जाय. कारण गेल्या 5 वर्सांमध्ये खंय तरी खुबश्या गांवांनी अशें जालां की पंच सरपंच कोणूच खबर नासता लोकांक आमचो कोण तो. आम्ही आता हांव पंच मेंबर आहा शिंशणी पंचायतीन. आमची I'd say I am very lucky to be with my fellow members who are all educated आणि young and vibrant team आहा आमची. आणि आमच्या ऑपोजिशन वी वर्क एज अ टीम. आम्ही कितलेच प्रोग्राम तयार केले टू एम्पावर द वुमन ऑल्सो. म्हणजे कोर्सेस आता इन जानेवारी वी आर स्टार्टिंग एम्ब्रॉयडरी ब्रेकरी ऑल दिस कोर्सेस वी आर स्टार्टिंग इन आवर पंचायत इटसेल्फ. आमचे सरपंचान इनिशिएटिव्ह घेऊन हे मुखार गेला. अँड देन आम्ही कितें करता आमचे आतां आज सोशल मिडिया न्हू व्हॉट्सएप ग्रुप आहा आमचे एक वाड्याचो आम्ही मेसेज धाडटा तेंकां. सो ते येता ट्रेनिंगाक. सो वी वॉन्ट वुमन ऑल्सो टू बी एम्पावर्ड टू वर्क नॉट टू बी अ डिपेंडंट होम मेकर जाले म्हणून जायना. आयज संवसार बदलला. आता पयर गव्हर्मेंटान एक जॉब हे केलें म्हळ्यार सो हांवें तो वायरल केलो म्हणजे ते एलडीसीक खबर आहा न्हू तुका 200 and समथींग जॉब्स आउट जाले ते. आयज सकाळी हांवें तेंका पयर सगळ्यांक सांगलें आमची भुरगीं कोण शिकलो हांवें तेंका मातशें योल एप्लाय म्हळ्यार आयज ती म्हाका फोन मारताय ती सायटूच ओपन जायना म्हणून. आयज म्हाका एक दोग जाणांनी फोन मारला सायटूच ओपन जायना तेंका एप्लायच करपाक. सो कसलो गोंडोळ सरकाराचो. आयज विचार केलो जाल्यार यू गो टू सी फॉरगेट अबाउट द पार्टी हे कॉन मॅन आहा ते आसतलेच. दे विल बी एव्हरीवेअर इन द होल वर्ल्ड. बट आयज कितें पार्टीचे मनीस इन्वॉल्ड पर्सनल स्टाफ ऑफ द मिनिस्टर्स आर इन्वॉल्ड आणि कल्प्रिट्स नांवां घेता डायरेक्ट. इवन सर अशी नांवां आतां भायर जेंचेर आमी खंय तरी ट्रस्ट केल्लो किंवा खंय तरी बरे मनीस म्हणून बरे मनीस वळखताले न्हू लोक. अरे एज अ पर्सनल स्टाफ एक मिनिस्टराचो ही इज बीन अरेस्टेड म्हणून चीन ताणें कितले जाणां फटयले आसतले तेश करून. थोडे बाळे भिता भायर येवपाक. आनी कितले जाण नालायक म्हणटा तेंका. कितले जाणांनी ते जॉब गेल्या वेन दे आर नॉट फिट फॉर दॅट जॉब. त्या नालायक मनशांनी जॉब केल्ले कोण बरे मनीस आसतालो त्या जाग्यार आसलेलो जाल्यार यू वूड हॅव डन बेटर वर्क. आयज तर गेलो जाल्यार वाय दिस आधार कार्ड करेक्शन आनी करेक्शन कित्याक येताय वोटर्स आयडी करेक्शन कित्याक येताय. सारकें केल्लें ना खंय तरी. हे सारके शिकलेले मनीस पयशे दिवन भितर गेल्ल्या तेका लागून आज करेक्शनाक लोक येता. तेमी कांयच्या काय बरयता थिंगा तेंका स्पेलिंगाक कळना. दॅट्स द रिजन. या आयज आतां आमी कोणाक जॉब मेळना आनी पयशे दिल्यात ते भायर येवन सांगता अशें म्हूण. पूण जॉब ऑलरेडी इन द जॉब हू पेड एंड गॉट द जॉब ते येतले ना ते उगीच रावतले मागीर. सो government has to investigate, has to go down the road. If government is really serious, government is not serious. Government is busy in serious about covering the whole episode. कितें जाला तितलें कवर करपाक सोदता सरकार. कित्याक तांचे फंड सगळ्यांचे फंड उस्पितले ते. सो इफ दे आर क्लीन जाल्यार घालात मरे एक इन्क्वायरी घालात मरे by retired judge or judicial inquiry galat mare. Let everything come out. Why they are scared? ते सांगता क्लीन आम्ही क्लीन आमकां कांयच ना. ऑपोजिशन तमाशा करता. ऑपोजिशन बिस्तो बोवाळ करता. पॉलिटिकली इश्यू करता. पॉलिटिकली इश्यू करतले. येस एज ऑपोजिशन विल डू एंड ऑपोजिशन हॅव द फूल रायट टू डू इट. पूण तुम्ही सांगा रे तुमचे हे पडे कार्यकर्ता तुमचे पर्सनल स्टाफ तेंक कॅश दवरले तुम्ही.
ते म्हणटा आमी सिन्सियरली काम करता तेका लागून तेंका धरले म्हण ना. If the main culprit Pooja Naik, she said into the court, आपण सगळ्यांची नावां सांगल्यात तूं सगळ्यां इन्व्हेस्टिगेट करतलो काय म्हण चाल तेणें कोर्टान. आहा ते तयार? दे नॉट रेडी. गव्हर्नमेंट इज जस्ट ब्लाफिंग. सर पण आता खंय तरी आता ऑलरेडी एक खंय तरी घडटा एक स्टॉप करपाक जाय जाल्यार खंय तरी एक यंगस्टर्स पॉलिटिक्सान येवपाक जाय जाल्यार यंगस्टर्सां खातीर कितें पावलां आसपाक शकता की एक बरें आमकां नेते तयार करपाक जाल्यार आमकां यंगस्टर्सूच जाय पडले बऱ्या फिल्डांनी सो यंगस्टर्सांक कितें पावलां दवरची यंगस्टर्सांनी. I say youngsters. Earlier मरे आमी आमच्या फुडें I was in NSUI before. आमी आमच्यानी पयले पडे लिडर आसलेले बरे लिडर भायर सरलेले थ्रू एज्युटेशन्स ऑफ स्टुडंट्स मुवमेंट. I can name many of them. थिंगा ते प्रशांत नायक गोवा फॉरवर्डाचो, देन जज डेजमंड, हे अशे रामराव सर, रामराव वाघ, अशे कितले जाण लिडर बरे बरे लिडर तेन्ना भायर सरलेले हितूंतल्यान युथ मुवमेंटांतल्यान. आनी ते आयज खंय तरी इवन विजय सरदेसाय आमचो आय वॉज वर्किंग डायरेक्टली अंडर हिम अंडर NSUI तेन्ना तर ते आयज वयर लिडर जाल्या. पूण आयचो यूथ दिसती पडना. हांव आय डोंट अंडरस्टँड. मस्ट दे आर नॉट पॅशनेट अबाउट पॉलिटिक्स or even they don't discuss also. They know everything what's happening. आम्ही तेन्ना डिस्कस करताले आमच्या कॉलेज टायमार. पण आता सर कित्याक करनासतले? आता चोयले आता ती एज्युकेशन कॉलेज भुरग्यांचे एज्युकेशन दिवंक जायना. आमचे तेंपार ते आमी 50% बस फेराक असलो एज्युकेशन जाल्लो. कितलेशे एज्युकेशन तेन्ना. आता आय डोंट नो एड्युकेशन मे बी आतां मरे टेक्नॉलॉजी वाडल्या. हूंय तर एज्युकेशन करूंक गेल्यार प्रोटेस्टरांक चड पुलीस आसता फोन घेवन आनी ते भुरगे भिता तेंचो फ्युचर बी हूंय काबार करीत काय म्हणून आवाज बंद केला. गोमट्या दवरलो आहा सगळ्यांच्या ऑपोजिशनाचो बिकॉज दे हॅव एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आहा न्हू ती ब्रूट मेजॉरिटी. ब्रूट मेजॉरिटी जालो म्हणटरी ती हे ती लोकशाही म्हणून ना हुकुमशाही. सो भिता लोक भायर येवपाक. दॅट रिसेंटमेंट इज देयर, फिलिंग इज देयर अगेन्स्ट देम. बट आय हॅव टू सन्स. I sometimes talk with them. ते उलयता पूण दे आर नॉट रेडी टू कम. हांव सांगता रे तूं यू ऑल शूड कम आउट. दे आर नॉट रेडी टू कम. माय ओन सन्स. सो आय सिट विथ आमचे गांवचे यंगस्टर्स आहा तेंचे बरोबर हांव बसता केन्ना चॅट विथ देम एंड आमच्या घरा कडेन येता सगळे भुरगे आमचे वाड्याचे भुरगे आमचे. सो समटायम्स आय क्वायटली सिट ऑन द सायड एंड लिसन वॉट दे आर टॉकिंग. नोबडी टॉक्स अबाउट पॉलिटिक्स. आतांच्या भुरग्यांक तें ना. I don't know how future leaders will come. That's why you see the same MLAs and ministers for years and years. The Roth again, walking chair again, your wheelchair यो बसून ते पॉलिटिक्सान आसतले थिंगा नाजाल्यार तांचे भुरगे येतले आनी कोण दुसऱ्याक येवपाकूय दिवपाक ना ते. But I feel the youth has to come out. Yesterday आमचीच आम आदमी पार्टीचो फाउंडेशन डे जाला. Somehow we got 100 youth joining yesterday. That was I was very हे झालं म्हाका लॉन देखून खूब जाली. 100 भुरगे जॉइन जावप म्हळ्यार हांवें फर्स्ट टायम हे जालें कित्याक आमचे आम आदमीक उमकेच क्रीम आसताली म्हणजे अमकोच टायप आमकां लोक एट्रॅक्ट जातालो. बट yesterday I was surprised to see 100 youth coming out and joining us. And now we are going to have a movement. Aam Aadmi Party youth. We will go to the colleges. Enlighten the youth with our own way of protest. I have given them a plan as a working president. I have given them a plan. उनके कॉलेजी कडेन वचपाचो अवेरनेस प्रोग्राम करपाक outside the colleges. And we need to कित्याक हेच कॉलेजी भुरगे आहा ते फाल्यां 2 वर्सांनी 1 वर्सान जॉब सोदूंक वतले. आतां भुरगे कितें करता मरे जॉब मेळना म्हणटा मरे ग्रॅज्युएशन करता जॉब मेळना म्हणटा. At the same time I'll do PhD as I look for my job. I'll do PhD मास्टर्स करता म्हणटा. मास्टर्स कर म्हणटा मागीर तो म्हणटा अजून एक जॉब मेळना.
मागीर PhD करूं वयता हय. थिंगा आमी आय नो वन गर्ल फ्रॉम कांसावली ताणें मरे फॉरेन्सिक सायन्स केल्ली फॉरेन्सिक सायन्स. फॉरेन्सिक सायन्स नॉट मेनी Okay. गोवन्स गो फॉर दीस हियर फॉरेन्सिक सायन्स केली ताका मरे जॉब मेळना जालो माय सन ऑल्सो वॉन्टेड टू फॉरेन्सिक सायन्स हम्म. सो हांव म्हज्या चेड्याक घेवन एडमिशनाक गेलो धारवाड गेलो पयलो बँगलोर गेलो बँगलोर दे आस्क फॉर लॉट ऑफ मनी कॅप्शन फी आनी हें तें दी म्हणून सांगलें देन माय सन सेड he doesn't want to pay then आमी तेका एंट्रन्स एग्जामी बसोयला वर्सान आनी he got a seat in Dharwad but when we try to find out फॉरेन्सिकाक जॉब ना म्हणून लागले गोंयांत I went and met the director at Verna थिंगा ताका मेळ जाल्यार he was not very हें म्हणजे तो म्हळ्यार हे लायनीक जॉबूच ना म्हणून लागले आनी ओपनिंग येयत ना म्हणून लागलो तूं इट्स अ वन वे ट्रॅफिक मारलो फॉरेन्सिकाक जाल्यार सो सम ऑफ दीस वेर गायडन्स ना आमच्या भुरग्यांक बाय द गव्हर्मेंट गव्हर्नमेंटाने गायडन्स दिवपाक जाय ह्या रिगार्डिंग खंयच्या रायट फ्रॉम 8th स्टँडर्ड आमी जायत जाण हे पळय जायते इस्कलांनी आमी हें कोता कितें म्हणटात ते कॅरियर गायडन्स कोर्सीस SSC पावल मोटरी कोताय एक्चुअली 8th आसोन भुरग्यांक करपा जाय ते मार्गदर्शन 8th आसोन जावचें जाय दॅट थोडे कितें करता शिकता शिकता सायन्सीक बरे मार्क्स पडले म्हणटा and then they go to do science maths korpa there are some subjects without maths you can do some other in science field only so there मागीर ते maths जायना ते पळय तो फेल मागीर तो काडांनी हे दुसऱ्या वर्सा ड्रॉप घेता दुसऱ्या वोदान वयता दुसरे सब्जेक्ट म्हणजे स्ट्रीम चेंज करता आनी तो थिंगा सांडटा तो भुरगो then in the end he doesn't know what he wants to do सर पण आता न्यू एज्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे खूपशे चेंजेस केल्ले आहा न्ही भितर कितें आहा रे कितें पॉलिसी आहा तेंची they had to take all the stakeholders everybody into confidence पॉलिसी हुंय आहा ती सारकी इम्प्लिमेंटेशन जाल्या सांगता थिंगा पॉलिसीज ते कांय ना रे I don't agree with what the government is doing and त्या लोकांच्या भुरग्यांक मरे हेटा लायफाचे they are not serious about it they are only serious about making money anything even हुंयच्यान ताका एक वाड एदिशी हांचमेट काय म्हूण चोयताय ते पयशे कितको करपा तितूंतल्यान बीट एड्युकेशन भुरग्यांक लॅपटॉप दिताले ती स्कीम मदें बंद कित्याक जाली दॅट वॉज अ व्हेरी गुड स्कीम जे कोण गरीब आहा हू कुड नॉट एफोर्ड डे कुड लर्न एका भुरग्याक जर लॅपटॉप दिलो घरांत another 4 can study from that एक्झॅक्टली खूप जाण करताले बिकॉज आय हॅव सीन इट म्हज्या व्हडल्या चेड्याक मेळ्ळो म्हजो धाकटो चेडो तेजेरूच शिंकिलो लॅपटॉप मेळटा जाणा मगे व्हडल्या चेड्याक मेळटा जाणा तो आपोंटींग करूंक लागलो तूं म्हणटा NEP तेमी इम्प्लिमेंट केल्या एड्युकेशन पॉलिसी ती पेरंट्सां शिकपाक केली मरे नॉट फॉर द स्टुडंट्स आयज सगळो होमवर्क कोण कोताय प्रोजेक्ट वर्क कोण कोता पेरंट्स कोता मरे घरा कडेन you just go in the evening and stand on a stationery shop म्हणजे एक स्टेशनरी शॉपाचेर तूं सांजेचो उबो राव 5 आतां पेरंट्स हें दी तें दी तें दी तें दी म्हणटा तांकां प्रोजेक्ट दिलो आहा भुरग्यांक प्रोजेक्ट करपा जायो भुरगीं प्रोजेक्ट दॅट प्रोजेक्ट हॅज टू बी डन इन द स्कूल नॉट एट होम घरा माय पाय कोत्तान दिन धाटाय मरे that project has to be done in the school why the school is there to teach the student that म्हणजे स्कुलांतली कामां स्कुलानूच जावपाक जाय so when that child comes back to home ताका हेडपाक टायम हुंय आहा रे प्रोजेक्ट कर आनी हें कर तें कर म्हण एक्स्ट्रा क्लासीस आहा आनी हें तें आहा म्हणटा आनी थिंगा ना सो एड्युकेशनल पॉलिसी ऑल्सो इज फॉल्टी तो भुरग्याक प्रोजेक्ट कोत्ता जाल्यार इस्कलान केलो जाल्यार टिचरीकूय कळटा ह्या भुरग्याक खंयची लायन आहा समज ही मे बी गुड एट आर्ट ही मे बी गुड एट समथींग विथ मशीन्स सो त्या भुरग्याक मार्गदर्शन जाता I'll tell you about my nephew when he was in 10th standard मरे
माझ्या हांवें घराचें रिनोवेशन केल्लें. ही डीड अ ब्युटिफूल पिक्चर ऑफ माय ड्रॉइंग केलें ताणें विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग आनी कितें. ही वॉज इन 10th स्टँडर्ड दॅट टायम. सो फॉर्मल ट्रेनिंग जालो. So when he did 12th, he got good marks in science. मॅथ्सा बी बरे मार्क्स पडले. पूण तेका मरे ही वॉज म्हजो एक चेड्याचे भाशेन तेका मानतालो हांव. सो हांवें तेका एक दीस हाडलो आनी बसयलो आनी म्हणलें, तुका आर्ट लायक जाता न्हू? वय म्हणलो. तूं फायन आर्ट्स करपा रेडी आहा? वय म्हणूंक लागलो. तूं जाणा फायन आर्ट्स म्हणल्यार कितें? वय म्हणूंक लागलो. हांवें म्हणलें कितें? ना म्हणलो, आपणा आर्टाचें सारका तुका खबर आहा म्हणूंक लागलो. तेजे आवयक बापायक तेंक जाय आसलो चेड्याक मॅथ्साक बरे मार्क्स पडल्या, सायन्साक बरे मार्क्स पडल्या, तो सायन्स स्ट्रिमींग घालपा जाय आसलेलो. तेंक सांगनासतना हांवें तेका पेन्जी मालतीन वयलो आनी तेजे सगळो प्रॉस्पेक्टस बी घेवन एडमिशनाची तयारी केली. हेंक खबरूच ना पेरंट्साक. एंड देन तेका एडमिशन मेळ्ळें. हेंचो फोग म्हजेर. तूं कितें चलमोता, तूं आपणा चेड्या थिंग गायलो बेजार जाली. बट दे डिडंट नो वॉट स्कोप हॅड. त्या भुरग्यांनी बिफोर ही पास्ड आउट ही गॉट अ जॉब. बिफोर ते कॅम्पसाचेर तेका पिकअप केलो. देन ही वर्क 2 years in Panjim. After 2 years, he got a job in IFB as a graphic designer. IFB. So what talent आमच्या भुरग्यांचो तरी आमी तरी एट द रायट टायम आमी चूज केलो, गायड केलें तेंका, जाल्यार आमचे भुरगे सक्सेसफूल जावचे शकता. वेरेवर वॉट एवर इट इज. सर एक 18चेर खंय तरी एक पॉलिटिकलाची रुची लागता भुरग्यांक किंवा वचपाक सोदता आनी तेन्नाच खंय तरी एक प्रश्न मुखार येता की खंयची पार्टी बरी. हाव टू चूज द पार्टी एक्चुअली. आतां पयलीं सारकें ना की बीजेपींतलो मनीस बीजेपीनूच आहा किंवा आम आदमीनूच आहा, काँग्रेसींतलो काँग्रेसीनूच आहा. हांगासर थंय शिफ्ट जावन भुरगे पळयता आनी भुरगे कन्फ्यूज की आपूण करूं कोणा वांगडा करूं. बरो मनीस त्या पार्टीन नाच, त्या पार्टीन ते मनीस नात ज्या पार्टीन म्हाका जॉयन जावपाक जाय. सो अशा टायमार कितें करपाक जाय भुरग्यांनी? हे एक खंय तरी रिजन आहा न्हू की भुरगे खंय तरी पॉलिटिक्सान वचपाक फाटीं फुडें येता. ना, म्हाका दिसना. सपोज आतां इट्स नॉट दॅट सम पेरंट्स आसतले, हांव बीजेपीन आहा तर म्हजी भुरगीं बीजेपीकूच वचतू, पुश कोतले ऑब्वियसली. थिंगा खंय यूथ म्हणजे युथांत सपोज सम पॉलिटिकल फिल्डांत तेंका म्हणजे एसोसिएशनान घातले पॉलिटिकल ते. बट सम पेरंट्स आर नॉट लायक दॅट. I am open with my sons. Actually, they don't want to come into politics. I am little bit passionate about politics. That's why I'm in politics. Thinga. पूण भुरग्यांक मरे पेरंट्स हें करना, पुश करना थोडी. इफ यू आर नॉट पॉलिटिकल पर्सन, then you will never push. Nobody wants to push their children into politics. Because politics is 24/7. आता कितें जाला, पॉलिटिक्स मीन्स ऑल अबाउट मेकिंग मनी. हेचे लोकांचें चिंतप जाला. पूण पॉलिटिक्सान भितर येतलो आनी कॉन्टेस्ट जातलोय जाल्यार पयशे जाय अशें दिसता लोकांक. लोकांक दिसता पॉलिटिक्सान तर भितर येतलो आनी तूं इलेक्शन लढतलो जाल्यार तुका पयशे जाय आसतलो. सर एक्चुअली जाता न्हू, खुबशे लोकां वाडटाना लोकांनी पळयल्लें आहा न्हू. वाडटा न्हू. हू इज नॉट केपेबल, ही विल स्पेंड मनी. जो मनीस ओ जी पार्टी who doesn't come with the right policies, who doesn't think about the welfare of the people, they will spend money. म्हाका एक सांग, लास्ट इलेक्शन 2022 आमी म्हणटा आमचो MLA क्रूज सिल्वा, I worked very closely with him and Wenzi and there are several candidates. आमी पयशेच मांडूंक ना. लोक म्हणटा आम आदमी तरी, आम आदमी बारा गेल्यार हांगा कांय मेळना म्हणटाय. पयले म्हणटाय आमकां आम आदमी बारा गेल्यार कांयच मेळना म्हणटाय. टेल मी, RG, how much did they spend? And how much vote share they took? RG. In 2017, आम आदमी took 6% vote share मरे. ते पयशे वाडना आसतना 2017 election. Last election, RG came in the scene. RG चे भुरगे कोण आसलेले? RGन पयशे खंय मोडले? बरोबर. So you don't need money. रॉंग कॉन्सेप्ट बसला. रॉंग कॉन्सेप्ट. आणि पयशे कोण घेता?
द पीपल हू हॅव मनी. ऍक्च्युली अरे आम्ही चयला न्हू आता काय ना रे म्हणटाय अरे आल्लोल्या मनीस पयशे घेताय नाल्लो मनीस पयशे घेना तो बाबा आपणाक येयलो वोट मारलो गेलो थिंगा तो दिसपट्टे आपणा कामाक गेलो दिसपट्ट्या मनीस आहा तो त्यांक पळोवंक गेलो ना कितें थिंगा सो पॉलिटिक्स आय फील youth should come in. And we always say, everybody says youth is the future. All the parties, Oh. including my party, everybody say youth is the future. Youth is the pillars. Youth are कितल्या जाणांक ticket दिताय रे? You tell me, how many youths are given tickets? इट इज ट्रूथ ऍक्च्युली खूप कमी. How many youths are given tickets? ते म्हाका सांग. We in Aam Aadmi, काल दिल्ली हिंगा पंजाबात एक जिखोन येयला रेडिओलॉजिस्ट. His age is 30. MLA. 30 years एक MLA जिखोन येयला. And if you go to see in my party, our senior leaders are in the age gap of below 60. Below 60 to 45 मध्ये सगळे चडशे leader. राव आतिशी मॅडम जावं राघव चड्डा, all these guys, संजय सिंग, even मनीष सिसोदिया, त्यांची एज चोय. So if you want somebody in politics, second thing should be educated persons. Then only the change will happen. If you have educated persons. राईट जागेचेर राईट कॅन्डिडेट असपाक जाय. सारखे. आता कितें हिंगा कोण आहा मडकेकार आहाय सगळे मडकेकार MLA जावन आहाय. तो कितें बरयता स्लिपज बरयतलो आयज कितें रस्ते कोणूय करता गटर कोणूय घाता. We need to bring some of the works should be out of the box. You should get this type of works. म्हणजे आता ते फकत डेव्हलपमेंट धामोर गायलो जालो तेजेर ते कमिशन हायले आनी जालें काबार. बरे प्रोजेक्ट कोण हाडना. बरे प्रोजेक्ट इवन ते रस्ते बांधतात ते खंय उरतात. ते सांगू ते पयशे हातायला अरे हाडलेले आय एम अ 5 मेंबर. आमचो ग्रांट इन एड म्हणून आहा म्हणजे ग्रांट मेळटा आमकां कमिंग फ्रॉम द गव्हर्नमेंट टू डू वर्क्स. आम्ही काम प्रपोज करता लोकांच्या उमेदीन 5 मेंबर काम प्रपोज करता सगळो पेपर वर्क करता. बट इन द एंड द कॉन्ट्रॅक्टर हू पेज तेन्ना ते सँक्शन जाता. थिंग तो जातीक तो थिंग कमिशन दिना तेन्ना तुजें काम थिंगा वलें. तूं प्रपोज कर आनी सगळो पेपर वर्क कर सगळें कर रेडी कर पूण लास्टाक दिता आसून तुवें पयशे दिना जाल्यार मिनिस्टराक तेका पयशे दिना जाल्यार थिंगा वलो काम तुजें काम जायत ना. The contractor has to pay the commission before 20%, whatever percentage he has to first pay. So असले आता मडकेकार आणि तसले तर जर आमचे मिनिस्टर MLA जाल जाल्यार ते फकत कमिशन वयतले न्हू. So we need to have educated legislators in the assembly who will enact good laws. बरे लॉज हाडले लोकां पासत बऱ्यो स्कीम्स. आज यू डोंट थिंक वी गोवन्स डोंट हॅव वॉटर. 6 म्हयने पावस पडटा मरे. 6 म्हयने असलो घोग्यांचो पावस पडटा टील ऑक्टोबर नोव्हेंबर देखून पावस पडटा. आनी हिंगा पर्वरी तुमच्या वाड्यार गांवांत वच पर्वरी उदो आहा तुका खूप कमी. पण ऍक्च्युली पर्वरी डेव्हलप खूप झाले बिल्डिंग खूप झाले उदक पावतले म्हणून कशें पावतले कित्याक अरे पावपा ना कित्याक उदो ना कित्याक रे गोंयांत. उदो भरपूर आहा गोंयांत. वॉटर मॅनेजमेंट सिस्टम आसपाक जाय. यू गो टू दोनापावल तालिगांव उदक अरे तुमी कितें कोताय पयशे मेळटाय पूण अशीं लायसन्स दिताय मल्टी ड्वेलिंग्स काडपाक दिताय. यू आर अलाउविंग पीपल टू डू सेकंड होम्स जाल्यार तें इन्फ्रास्ट्रक्चर इतलें तें तयार करपा नाका. उदो लायट सगळी आतां इतली आमकां सनलायट आहा. सोलर सिस्टम हूंय आहा आमगेलें.
रिन्युएबल एनर्जी हुंय आहा सरकाराची फकत पुश करपाचें. आमचे व्हडले प्लॅटोज आहा जायते कडेन प्लॅटोज आहा. वी कुड पूट सोलर फिल्ड्स देर मॅन. ते शेत आयडल आहा तिंगतून घालया म्हणटा. सुदीन धवलेकराची तकली चोय. शेत पाळ आहा थिंग घालया म्हण. अरे ते शेत रोवपाक कर मरे. प्लॅटो बेकार आहा थिंग घाल मरे तळपांचेरी. There is lot of कोमदाद land all over Goa, which is कोताय ना तुम काडाय आनी ते कोमदाद land काडाय आनी गाड्यांक घर काडपा दिताय. कळ्ळो काय? वोट बँक करताय. पूण थिंगाच असले तरी त्याच एरियार तर हो प्रोजेक्ट गेलो त्या गांवांत सेल्फ सफिशियंट आसता मरे. आमचे सेल्फ सफिशियन्सी हुंय आहा. बिफोर वी वर ऑल सेल्फ सफिशियंट. वी एग्रो बेस्ड आहलोले न्हू सगळे आमचे कम्युनिटीज. आतां ना न्हू. प्रॉब्लेम कितें? सरकार पॉलिसीज, right policies. Some policies are there, but they're only on the paper. Actual na. You see, I coming from the hotel background. मुकडे हिंगा आतां गोंयकार भुरगो मेळना काम करपाक. वॉट इज द मेन रिझन की गोंयकार मेळना? खूप जण आता आम्ही बिझनेस रिसर्च स्टार्ट केला पाहिजे तेच सांगला की गोंयकार भुरगेच खूप कमी मेळटात म्हणून. गोंयकार कमी मेळटा पण गोंयकार हांगा सगळे शिकल्या. एक वन रिझन ते एवरीबडी हॅज वॉन्ट्स टू हॅव अ डिसंट जॉब. तो बारीक मॅन्युअल जॉब करपाक आमी गोंयकार तयार ना आता. यू गो टू इवन इन द एसटी कम्युनिटी, म्हणजे आमची एसटी कम्युनिटी आहा मोस्ट आमचो वाळो आहा. आमी इफ वी आर डुईंग फायनान्शियली गुड, आमच्या भुरगेपणांत तारवटी आहलोले, आमचे बाय बी तारवटी आहलोले आमच्या गांवांत सगळे 90% वेस्ट सिमेन. तर येवदान एक वाडो आहा तो एसटी कम्युनिटीचो. ते सगळे लायक फिक्स त्याच घरांत तेच काम करताले. ते आतां तेंचे भुरगे शिकले. सो एड्युकेशनाचे जाले म्हणटरी गोन्स डोंट वॉन्ट टू डू दॅट जॉब. भायले आतां तेंका आमी भायले भायले म्हण केणटाय थिंगा. आनी आमचे गोंयकार हिंगा जॉब मेळना म्हूण भायर गेले. When they go abroad, they saw those facilities they are getting there. They took their families also along with them. आणि हांगा वॅक्यूम क्रिएट जालो. थोड्यांनी गव्हर्नमेंट जॉब देखून सोडून गेले. UK बी कोण गेले ते. थोड्यांनी आपले धंदो बंद केलो. आमचे ट्रेडिशन्स रेंदेर, पाळकार, पोदेर, निस्त्याकार, म्हणजे आमचे आयदोणां करता ते भुरकुले, चामाचे काम करता चामार, ब्लॅकस्मिथ आहलोले आनी सगळे भायर गेले. आमची थोडीशी इकॉनॉमी चालवली गोंयकारांची, कल्चरूय आहलोले, हेरिटेज आहलोली, सगळे आहलोले. आयज तूं मोरपिला तेश वच भितर वच, यू फायंड झारखंडीज. ते भितर इंटिरियर मरे. ते कितें करता थिंगा चिऱ्याच्यो होंडी आहाय तेंगेल्यो थिंग काम करताय. ते पयलीं चिरे कोण काडटाले? आमी गोंयकार काडटाले. सो आतां ते काडाय. इवन मेशनाचे काड जाले. सो ते इंटिरियर पावले थिंगा. म्हटल्यार खंय तरी यूथ पयशां खातीर खंयच्या रिजना खातीर तरी भायर पावले. बिकॉज देर आर नो जॉब्स फॉर गोवन्स हियर इन गोवा. एटलीस्ट प्रायव्हेट सेक्टरान गव्हर्नमेंट कांट गिव्ह जॉब्स फॉर एवरीबडी. ते आमी मान्य करूंक जाय. सगल्यांकूच गव्हर्नमेंट जॉब दिवपाक जायना. पूण आजून देखून आमचे म्हाका दिसता गव्हर्नमेंटांत आहा ते चड स्टाफ आहा. बिकॉज वेन इट इज कंप्युटरायझेशन जालें म्हणटकीर स्टाफ पूर्ण जावचे जाय आनी एफिशियन्सी आसपा जाय आहलोली. एफिशियन्सी ना कामाची आनी मनीसूय चड आहा थिंगा. इफ यू गो इन द ऑफिसीस से अराउंड सकाळचे सेशन मातशे बिझीएस्ट आसता ते. एनी गव्हर्नमेंट ऑफिस यू गो आफ्टर जेवणाक वयता ते कितले येताय ते चोय. आनी येयले जाल्यार मागीर ते बसोन आसताय. खंय गेले जाल्यार खंयच्या गव्हर्नमेंट ऑफिसान थोड्या बायलांच्यो बॅगां रेडी आहा ती वचपाक. टायम चोयता, टायम पास करता. सो थोडी बेश्टी आहा. गव्हर्नमेंट हॅज टू वर्क समथींग ऑन दीस.
Second, jobs have to be created in the private sector. आज म्हाका सांग खंयची न्यू इंडस्ट्री येयल्या गोंयांत? In last 10 years, you tell me which are the new industries that have come in Goa? गोंयांत हाडल्या त्यो सगल्यो पोल्युटींग इंडस्ट्रीज हाडटा आतां. पोल्युटींग इंडस्ट्रीज हाडटा. फार्मास्युटिकलाक डिमांड आसलो. They are moving out now, pharmaceutical companies are moving out. They're getting better options in other states. तांकां इंडस्ट्रियल पॉलिसी आहा ती सारकी ना आमगेली टू क्रिएट द जॉब्स. हांव सांग रॉंग जाय बट आय फील आय इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑल्सो इज रॉंग. आयज धंदो स्टार्ट करता जाल्यार गव्हर्मेंट इज टॉकिंग अबाउट हिंटरलँड ट्युरिझम. कितें करता ते? इट्स ओनली ऑन द पेपर हिंटरलँड ट्युरिझम म्हण ते. ट्युरिझम काबार. In Goa, the tourism has been killed left, right, center. But tourism is a main sector in Goa. Main sector आहा, but आज तर tourism players आहा ते कोण आहा? Traditional stakeholders आहा ते आहा lining. शेकां कोण चलयता आजकाल? You go on the beach. That is the truth. शेकां कोण चलयता? गोंयकार चलयताय? हा? टॅक्सीचे बिझनेस. आज देखून तेमी टॅक्सीचे प्रॉब्लेम सॉल्व करून जाल ना सरकारा कडेन. And they don't want to do it. Why they don't want to do it? Because of vote bank. त्या कोस्टला ते एमएलए आज म्हणटा आपणाचे हे ते थिंगा. So nobody want to solve the problems. चलता ते चल द्या. ते पाड घाता. You go to Kalangut. You go to Tito's Lane. It's like you are in Thailand. Pattaya, उच्चाने हात दिसता तुका. It is not Goa. Not Goa. When I was working in a hotel in 1990, Taj Holiday Village ahlo. And then I joined Leela. Leela तेन्ना start जाल्ले. I was during the initial stages. तेन्ना आमकां customer कितें आहलो जाणटो? Germans, Britishers, Italians. When I started in Taj, I was getting a stipend of 180 rupees per month. पूण मरे आमकां एक हें आहलोलें पॉइंट सिस्टम आहलो टिप्स बिकॉज आय वॉज न्यू आनी स्टार्टेड फ्रेश. म्हाका एकूच पॉइंट मेळटालो आनी म्हयन्याक एक पॉइंट कितलो जाता जाण मरे आमकां? 4,000. 180 rupees was my stipend आहलोलें. But I was getting 4,000 that time in those years. I'm talking about 89-90. म्हटलं अराउंड एक 25-30,000. तो मॅनेजर जाल्यार 25-30,000 घेवन तेन्ना वयतालो. कितें रे हॉटेल इंडस्ट्री तेन्ना. आमी क्रिसमस नायटाक आमी तर क्रिसमसाचे रातचे तर काम केलें. वो न्यू इयराक तर काम केलें न्हू. गेस्ट ते पळय आमकां तेन्ना पयशे दिताले. आमकां ते चोवपा देखून टायम नासलो. आय यूज्ड टू वेअर एन एप्रन. I was in Leela's that time. आनी आमकां हिंगा बोडोस आसताले एप्रनार रे थिंगा. I was in the service, the wait staff आहलो हांव. आम दीत ते अशें करून घालीत रावताले. आमी आनी एक दिसान नॉट इवन 31st नायट जाली न्हू. 1 तारखेर देखून ती एनवलप चोयनालो. 2 तारखेर चोयतालो. इतले पयशे आमचे कडेन गेस्ट तेन्ना आहलोले. दोज कस्टमर्स वे व्हेरी गुड एट दॅट टायम. तो क्लायंटल हूंय गेलो गोंयांत. तो क्लायंटल ना गोंयांत. वात तो सबस्टँडर्ड क्लायंटल. आनी एमी इतले पयशे स्पेंड करता. म्हणजे रोड शोज करता आनी कितें करता. दे गो इनटू डिफरंट ट्युरिझम मार्ट वयता. युजलेस when you don't have those facilities. पयले आतां when see in 1989 80s 90s early 90s customer येत तेन्ना you go ते फालोलें मरे ते कितें आहलोलें? कांयच नासलोलें. फालोलें ते कोणाचे भाड्याच्या रुमांत जे बॅकपॅकर्स बीच आहलो ती थिंग धुकरां भोंवतालीं. कोणाचे टॉयलेटाचें उदक कोणागे पिग स्टायल टॉयलेट्स आहलोले तेन्ना. फालोलें. आय एम टॉकिंग अबाउट 1990s. कोणाचें उश्ट्याचें उदक घरांतलें कुजनांतलें बश्यो धुयता तेन्ना उदक आहलें. दॅट वॉज
original Goa, that what people wanted to see, what As in, people wanted to see. That originality is gone. आमच्या सावथाक थोडी आहा, नॉर्थाक मोठी काबार काय ना. ही पडे आतां पडे तेमी अशें गव्हर्मेंटाची सगल्यो पळय रेंट अ कार, रेंट अ बायक केला मरे तेमी. बरें कस्टमरा हे मेळपा जाय, बट कितें देर शूड बी अ लिमीट. एक कितें तरी हे आसपा जाय. सो विथीन दॅट फ्रेमवर्क तुमी सगळे तेक दिले जाल्यार दुसरो धंदो कितें करतले. आयज होलसेल बार आहाय, होलसेल हे आहाय, लिकर स्टोर्स आहाय. सगळे भायर पिताय जाल्यार बाराचेर गिरायक कितको जातले. तो ते बाराचेर तेजे बरें दोग जाण कामां आसतले. एक वेटर आसतलो, एक बाराचे वेटर आसतलो, ओनर आहा आनी एक कूक आसतलो. तेगे ओव्हरहेड तो कितकोन हारी कोतलो. कस्टमर येयना, कस्टमर थिंग भायर बसून चकना आहात जाल्यार होलसेलाचेर. खंय तरी गजाली चड जाल्यार ते कमी जावपाक जाय. गव्हर्मेंट हॅज गिवन एवरीथिंग फॉर अ फ्री हँड. फ्री हँड म्हणटा देव निल्ला, आमी देवूळ आनी इगर्ज नागोया म्हणटा, तसली खबर जालो आहा. देवान दडपान गेल्या न्हिदो गेला, आमी करी आयल्या. अरे तेशें जालो आहा. सो गव्हर्मेंट हॅज टू कम. आनी आतां बिझनसाक वचपाक पयलीं आमची बारां कोण चलयताले? गोंयकार चलयताले. गोंयकार चलयताले. जावं जायत्यो क्रिस्तांव बायलोय चलयताले. विडोज आपलो धंदो चलयताले. इफ यू गो टू सी दॅट. आयज बारांक कोण चलयता? गोंयकार खूपच कमी. गोंयकार सगळे कमी जाल्या. नांव आसतलें, जावं क्रिस्तांवाचें वा हिंदूचें नांव आसतलें थिंगा, हे बार तें बार म्हणून. पूण आयज ते भलते आहा लायसन दवरला. आतां एक दुसरी कम्युनिटी आमची मुस्लीम कम्युनिटी केन्नाच लिकर हितून येयना आहलोली. आयज ते बारां चलयता. दिस कम्युनिटी ऑल्सो इज रनिंग बार्स नाव, रेस्टॉरंट्स थिंगा. तेंची कम्युनिटी नेवर यूज्ड टू डू इट बिफोर. सो आउटसायडर इन्फ्लुअन्स पड जाला. इट्स बॅड फॉर अस, इन्क्लुडिंग आजचे सगळे भायर गेल्या जॉब ना म्हणून. बिकॉज गव्हर्मेंट इज नॉट डुईंग एनीथिंग. Neither government is creating any jobs, or neither giving ease of business for people to do business. कांयच ना. पण व्हॉट इज द कोर रिजन की आतां उलोवपाक गेल्यार खुबश्यो गजाली आसता आनी सोंपचे ना केन्ना ते उलोवन. सो सोंपचे ना. पण एक्चुअली व्हॉट इज द कोर रिजन की बाबा खंय तरी कमी जावपाक जाय किंवा फुडारान कमी जावपाक जाय म्हणून खंय तरी आमी डिस्कशन करता हेचेर न्ही. अशें ना की बाबा न्यूज चॅनलार केन्ना उलयत वयता किंवा ते हायलायट करपाक जाय थोडे इश्यूज, अशें कांय ना न्ही. स्टाफ सिलेक्शन जाता. तुमी डायरेक्ट आज कोण इंटरव्यूआ वयता, जो मनीस इंटरव्यूआ वयता आनी तो इंटरव्यूआ वयता तो मनीस तर पे कोत्ता कोणाक आपणा जॉबा लावन, तो पेपर ब्लँक सोड मरे. मागीर तो एग्जामिनर ते पयशे पावलो आहाय न्हू, ते वचोन मागीर भोताय मरे पेपरार. ही लिव्स द होल पेपर ब्लँक ऑन द फर्स्ट. तेंचे ट्रान्सपरन्सी म्हणून ना जॉब्सां दिवपाक गव्हर्मेंटाची. ट्रान्सपरन्सी आसूं जाय. तो पेपर ब्लँक जाल्यार मागीर वचोन जाय ते फील केलें कितें तो मागीर मिनिस्टर वो कोण आहा तो मनीस दलाल तेका फोन मारून सांगता वो आमचे कॅन्डिडेटाचे पेपर आसा. सो तेका थिंगाच मेळ्ळे फूल मार्क्स. 100 95 98 दिले थिंगाच. स्टार्टिंगूच थिंगा जाता. सो हे थोडे बारे बॅग वता उब रावताय लायनी फॉर्म घेताय. पयर फाडली आमी HR हितून आमचे आम आदमी नियम आसले, वचोन चॅक केल्ले. सगल्या भुरग्यां कडेन फॉर्मां दिवपाक पयशे केले मरे. दे मेड 5-6 lakhs 15 lakhs समथींग देर ओन्ली. मागीर धांवता मरे ते बॉक्स घेवन आमचे गेलो तेशे. दॅट वॉज इन न्यूज. आमी 8 म्हयने पयले लागलेले हे रॅकेट चलता आमचो अमित पालेकार बोवाळ मारीत आशिल्लो. कोण खबर घेयनाहलोलो. आयज देखून इफ यू गो टू कंप्लेन एट अ पुलीस स्टेशन, पुलीस भिवयता मरे. ते पयलीं मांडोली कोता, सेटींग कोताय. तूं काय भितर उडयतले, तुगे हे कोतले, नाजाल्यार तुगे आहा ते दितले म्हणटा. Ministers are already talking about it, about the jobs. Ministers are talking against their own government.
बाबूश मुन्सराज म्हणटा सीएम रिकवरी एजंट जाला काय म्हण कोणाचे पयशे वेर इज दॅट रूल वेकन्सी ते पयशे आम काडून पोत्तून दितले म्हणटा हुंय आहा कितकोन बसता हिंदू कायद्यान कितकोन बसता म्हाका सांगून जे पयशे कोण दिवपा आहा ते म्हणजे आपणाचे कोणाचे नाव येयत म्हणून ते पयशे काडून ते रिटर्न करतले म्हणटा बट कायद्यान ते बसना न्हू बरोबर कायदो आय एम नॉट लॉ हे नागा पण एक सादो मनीस हांव सांगता कायद्यार बसना ते तेका प्रोसिजर आहा न्हू ते कोणे पयशे घेवपा तो म्हणजे तूं कोण हो पुलीस कंप्लेन करूं येता तेका सांगता तुगे पयशे तुगे तुका दिता तूं आवाज कोनाका आनी ते पयशे काडटा आनी तेका पयशे आनी ते फकत थंड घालपा खबर आनी कांय ना सर पण एक टाइम गोवा पळयत जाल्यार गोवा खातीर वेगळो आशिल्लो नांव आयकून गोवाचे बरें दिसताले आनी आजकाल सगळे स्कॅम फ्रॉड हे आयकून खंय तरी भुरग्यांच्या मनान खंय तरी एक म्हळ्यार खंय तरी वायट परिणाम पडटा की आपूण करूं कितें करूं ज्या जॉबाची आपूण तयारी करता त्या जॉबान कोण तरी बोलताच पावता पयशे दिवन वयर सारकें बिजनेसान वयता जाल्यार बिजनेसान आपल्याक वचपाक लोन मेळना आय मायसेल्फ समटायम्स एक हांव मरे आमचे जायते युके गेले माय ओन फॅमिली मेंबर्स हॅव गॉन टू युके आनी हांव सदांच म्हणटा दे टूक अ रॉंग स्टेप म्हण तुमी थिंग गेले हांव म्हजे फ्रेंड आहा म्हजे बारा वयले फ्रेंड सकयल म्हणटा अरे तूं थिंग गेला तुगे भुरग्यां हिंग गोंय पोत्तून येतलीं म्हणटा बट समटायम्स हें सगलें चिंतिल्लें जाल्यार म्हाका दिसता हांवें मिस्टेक केली हिंग गोंय रावन न्हू ते बरे आहाय तेंगे भुरगे थिंगा कितले कसले जाल्यार जॉबा आहाय तेंगे भुरगे अशें म्हाका दिसोता I feel sometimes I have done a mistake of staying back in home when I was having the opportunity. When I was working on the ship, म्हाका opportunity आसलेली अमेरिका सेटल जावपाक नाजाल्यार UK लॉंग बॅक हांवें ती ऑपॉर्च्युनिटी नाका म्हणलें बिकॉज आय लव माय गोवा म्हणून गोंयचो असलो आनी गांव ना ऑल वेदर गुड वेदर एवरीथींग इज देयर हांव म्हणटा गोंयांत आसल्यार तूं केन्ना उपास पडपा ना आनी आयज देखून गोंय कोणें म्हाका दिसना उपास मेलो म्हूण उपास कोणूय मेलना तुकडे तर सांजी आज सार काय ना तुवें ते गादयेची वचोन तुवें कांतर म्हणलें जाल्यार तुका एक कोपार कोणें घातलो सारको बरोबर बट भायल्या गांवांत गेलो जाल्यार तुका पयशे ना जाल्यार तुका कोणें सँडवीच देखून दिवपाना यू विल हॅव टू बॅग मनीसपण खूब आसा हांगासर मनीसपण आहा गोंयकारपण आहा पण समटायम्स आय फील चोयता हांव सकाळचो उठलो जाल्यार पोदेर कोण कारवार येता कोण UP येता बाई कितना मागताय काय म्हणटा म्हाका आयज आमची जाणटी म्हाका दिसता जाणटी थोडी आहाय ती गोंयची भायर बॉम्बे देखून गेल नाय पूण ती हिंदी उलयताय आता कोण ते लेबर येता ते कडेन सगळें आमचें काबार जालां गोंयकार पण ना वी आर ऑल लॉस्ट नो डाउट गोवन्स हॅव बीन ऑलवेज बीन हिट बाय मायग्रेशन पयले आमचे आफ्रिका गेल्ले देन दे वेंट डार सलाम इवन टू पाकिस्तान आमची जायती कम्युनिटी आहा अजून आहा कराची लाहोर दे आर इन ऑल गुड पोस्ट थिंगा थोडे कॅनडा गेले थोडे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका सॉरी UK गेले जायते आमचे गोंयकार गेले वी ऑलवेज बीन हिट बाय मायग्रेशन बट लास्ट few years it is very bad. I can say last 10 years is been very bad for Goans because we are already losing our identity. आमी फकत आमी गोंयकारू म्हणपा वाले फालांज मारपा वाले ओरात गोंयकार आज वोलना इमेज खंय तरी पडत वयता गेली आमी गेले सांडले आमी वी डोंट हॅव एन आयडिया आयज आमी म्हणटा आमी कोंकणी आमची मायभास मडगांव बाजारां वच कोंकणी कितली आयकूं येता ती कळटा तुका कळना तुका देन इफ यू गो टू सी अ कल्चर पयलीं आमची हिंदूची काजरां क्रिस्तांवांची काजरां जात्रास तूं आमचे जात्रेक वच आनी फेस्ताक वच फेरी आज खंयची कसो आहा ती चोय फेरी बरोबर जात्रेक फेरी कसली येताली आनी आमच्या फेस्तांक फेरी कितें येता ती फेरी आहा खाजे चोणे खेळणी
कितें whatever it is, we are missing that. missing, We are really. lost. आतां पयर एकलो आमचे चडच्या फेस्ताक ते ट्रेडिशनल हेंग घाताले हाज्याचें दुकान हिंदू ते आमचे आसोलनाचे. हांव सरप्रायज लेबर सगळे झारखंडचे बसून आयली. थिंगा गोंयकार ना थिंगा. सो आयज आमकां जॉबा लागून गोंयकार सांडला आनी ते तर जॉब बरे आसलेले मेळ्ळे फायनान्शियली वी पीपल वर डुईंग गुड हियर देन गोवन्स वूड हॅव नॉट लेफ्ट. आयज कोण गेले सपोज नाव एज अ सेंग ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन चलयताले ते आमचे पहाडकार जावं रेंदेर जावं पदेर जावं गव्हर्मेंटान मरे तांकां बॅकिंग स्कीम दवरनाय. ते एक रिजन आनी आनी खंय तरी रिजन आमची मनशाची नीड वाडत वयता न्हू. नीड आसता रे निडा प्रमाणे ते पयशे पावना न्हू. कितलेय जोड 100 जायना बरोबर 99च बरोबर 99च ते 100 केन्ना जायना. तूं मागीर आज तर तुवें मारुती 800 केलो जाल्यार आनी तूं ना व्हडली टोयोटा गाडी घेवपा जाय म्हणटा आनी एक 5 वर्सान तुका हेजो आयफोन जाय म्हणटा आनी दॅट वॉट्स एंड नीड्स विल बी देअर ऑलवेज. इट इज आतांच न्हू पयलेंसून आहा बट कितें आहा सपोज इफ successive governments had come with a good policies backing the traditional occupation सांबाळपाक बी जाल्यार हे गोंयकार वचपा नासलोले. सपोज आतां ते कॅज्यू नटाक सपोर्ट प्रायस म्हणटा कोकोनटाक सपोर्ट प्रायस दॅट हॅव टू स्टार्टेड अ लॉंग बॅक. दोज पॉलिसीज शूड हॅव कम बॅक जाल्यार हे आमचे ट्रेडिशनल आहात ते मरे बाबा सरकाराचे बॅकिंग आहा जाल्यार जर आमचे चितारी आहा कोण आर्टिस्ट आहा जाणा तो चारी कम्युनिटी आहा ते गुड आर्टिस्ट तांकां कितें पॉलिसीज केल्ले जाल्यार मरे हे आमच्या ते वचून सावंतवाडी सेटल जाले. सावंतवाडी थिंगा डिमांड जाला चितारींक चारी कम्युनिटी ते आमचे हिंगाचे गोंयकार ते सावंतवाडी वचून सेटल जाले. सो आमकां आमचे ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन तांचे भुरगे तेच लायनीक रावता आसलेले. पयले भुरगे रावताले चड शिकोप ना म्हूण रावताले चड अजून सी नाव देर लॉट ऑफ यूथ आर कमिंग बॅक टू फार्मिंग. गव्हर्मेंटाची एक स्कीम आहा सपोज तूं तेका सबसिडी दिवपाची. सबसिडी शूड बी गिवन इमिजिएटली विथन टाइम पिरियड ऑफ से 1 मंथ. तूं आनी 6 म्हयने आनी वर्सान दिता तें खूंय रे तें. मागीर तो नेक्स्ट क्रॉप कितकोन घातलो हांव सपोज हे क्रॉप तो लॉस जालो हे क्रॉपाक तुका सबसिडी दिता तूं तेका ही तेका एक दोन म्हयन्या मदीं मेळो जाय न्हू. मागीर तो दुसऱ्या पाट्याक घालपाक पयशे ना आनी तो म्हणटा मार झक गेले ते पाट घायला ते आमणा मेळ्ळे नाय पयशे. भुरगे खंय तरी डिमोटिवेट जायत वयता. सर हो एक एक्चुअली एंडिंग जावपाक टॉपिक एक्चुअली हो वारा उलोवंक शकता. एक तुमकां दिसता की गोंयच्या युथांनी लक्षांत दवरपाचें अशें कितें गजाली आहा जेणे करून हे मिस्टेक्स जावपाक जाय जशें की जॉब स्कॅम्स हेका लागून भुरग्यांनी कितें तकलेन दवरपाक जाय फ्युचरान जावचें न्हू जाल्यार. फर्स्ट थिंग आय से पेइंग एंड गेटिंग अ जॉब youth should stay away from this. कॉनमॅन आसतलेच. आमी जाण ते हितून पडटा जाण पडटा. He knows that it is wrong to give money to somebody. जे कोण you work hard and you can still do. You can be successful. Yeah. I am proud to have 2 sons today who are not in government job. They are doing on their own. Only I guided them. That's it. Okay. It is the main thing. Actually, main guidance could be Guidance. Parents आणि पहिले. Parents मरे आमची पहिले सद्या भुरग्यांक सारखे पेरंट्सान मार्गदर्शन. पयलीं पेरंट्स तरी सांगले बाबा you do this. You can do it. You motivate your child, your children. Right from the 8th standard aसून लाग तुझ्या भुरग्याची कला पहिले अंडरस्टँड जा. Then your child can do it. पण खंय तरी ते पेरंट्साच्या तकलेन बसलेले आसा की आपल्याक गव्हर्नमेंट जॉब मेळोंक ना आपल्या चेड्याक पुताक मेळचो आनी तो खूश उरचो कित्याक तो लोनान बिनान शिरकोचो ना. जे गव्हर्मेंट आहा तेच आपणाच्या भुरग्याक गव्हर्मेंटान घालपाक सोदताय. Not all children, not all parents. Some parents think. Most I have seen
अरे एक घरांत 5-5 जाणांक गव्हर्नमेंट जॉब कसो मेळपाक शकता? एक घरांत 5 जाणां somewhere they have paid somebody and got this job. तांकां एक लिंक मेळ्ळें जाल्यार एकल्याक जालो मागीर तेका घालता सगल्यांक ते मागीर भरून घालता ते लिंक मेळटा तांकां. सो सर्टन फॅमिलीज दे आर ओन्ली इन गव्हर्नमेंट मागीर आपणाच्या भुरग्यांकूय तशें घालपाक सोदता ते कळ्ळें तुका. सो तेजे गव्हर्नमेंटान ते कितें जाता सांगता 2 जाणांक तर 3 जाणांक तर गव्हर्नमेंटान सिरीयस म्हणलें एका घरांतल्याक जाल्यार एकलो देस्पेस करता जाल्यार 2 जाणांचे सेविंग जाले हें तेंगे चिंतप. पण ते एक्चुअली नॉर्मली जे पयले वयता पळय सर ते एक लोन जर कोण काडटा तांकां 20 years 30 years लोन भरिल्लें आसता खंय तरी इवन एक गव्हर्नमेंट सर्वंटूच भरता आमची नांवां घेना पण खूब जाणां मागीर कॉन्टेक्टान आसतात. हांवें तुका पयलें सांगलां न्हू आयज मॅक्झिमम लोन काडटा ते गव्हर्नमेंट सर्वंट लोन काडटा. बट तेच लोक दाखयता की बाबा आमीच सगळ्यान सुखी मनीस. ना इट इज दे शोईंग एक्चुअली. सुखी मनीस आहा जो धंदो करता म्हजे सारको सुसेगाद न्हिदता आमकां थोडी मातशी आसता हें इन द एंड ऑफ द नायट आमी कोणाचे हें ना म्हणजे उदारी ना कांय ना आनी आमचें फकत जास्ती आसता आमकां बिजनसाचें आनी आमच्या लेबराचें टेक केअर करचें इतलेंच. बिजनस येयलो जाल्यार तशें आसतलें. वेन यू गिव अ गुड सर्वीस यू वील ऑलवेज हॅव अ कस्टमर. सर म्हाका दिसता की हे कॉन्वर्सेशन आतां एक्चुअली म्हाका हांगा थांबोवपाक जाय कारण एक वेळूय खूब जाता आनी म्हाका ह्यो दिसता की तुमच्या कडेन सकाळचो येवन सांज पर्यंत सुशेगाद उलोवचें कारण टॉपीक अशे खुबशे गजाली उलोवपाक जाय मुखार येवपाक जाय. सो थँक्यू सो मच सर. It's my pleasure to have you here. Thank you very much.